दैविक काकुळतीच्या फेस्ता दिसा ह्या सुमधूर संजेर ह्या विशाल मैदानार दैविक काकुळतीची भक्तीक सांज आयकोंक आयल्या तुमकां सर्वांक एक बरो येवकार मागता आनी दैविक काकुळतीच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता. हांव रोशन डिसोजा बजाल. हांव मॉलिस सल्डाना निर्मार्गा. मगचनु बाप अनिल डिमेल्लो फातिमा रिट्रीट हाऊसचे निर्देशक आणि बाप वॉल्टर आल्बुकर्क मेमोरियल कॉयर हांच्या संगतपणा खाल उंचल्या कलाकारांतावन आणि उदेवणेवच्या गौप्यतावन ही संगीत सन सदर करता. ह्या भक्तीक संजेक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक परत बरो येवकार मागता. फाटल्या 7 वर्सां आदीं अस्तित्वाक आयिल्ले बाप वॉल्टर आल्बुकर्क मेमोरियल कॉयर मानेस्त सैमन पायसाच्या मुखेलपणा खाल आणि ताच्या निस्वार्थ वावराद्वारी विविध धर्मीक कार्यावळी कॉयरकन देवाची महिमा गायते आसा. ह्या कॉयर पंगडान आमच्या शहरांतल्या मिलार, खासिया, जेप्पू, बेंदूर, वलेन्शिया, बिजे, बज्जोडी, रोझारियो, देरेबैल, बजाल, बोंदेल, एंजलोर आणि निर्मार्गा फिरगजींतली साबार कॉयरिस्तां आपली सेवा दिवन आसात. आयच्या ह्या संजेर ही कलाकारां दैविक काकुळतीच्या पेस्ताक तशेंच देवातीन बाप वॉल्टर आल्बुकर्क ह्या उडासाक हांगासर संगीत आणि भक्ती गितां गायतलीं. हांकां आमी सर्व बरें मागया. आयची ही भक्तीक सांज 8:30 वरांचें संपतली. तुमी सर्वांनी आखेर पर्यंत रावन विविध तालेंतांनी भरिल्ल्या आमच्या कलाकारांक तशेंच ह्या संगीत घराक तुमचो सहकार दिवच्याक आमची विनंती आसा. हर एक कार्य सुरू करचे पयलें रचणाराची स्तुती करण, ताका प्रणाम करण कार्य सुरू करची आमची दस्तूर जावन आसा. नृत्य रुपार आयचें कार्य आमी आरंभ करता आनी तें सादर करतात कला सरस्वती अकादमीची कलाकारां. हे प्रार्थन गीत लिखलां बाप डॉल्फी सेराव कापुचीन हांणी. तर आतां नृत्य रुपार देवाची महिमा गावया. सृष्टीच्या रचणारा करता नमन तुका, करता प्रणाम तुका. सृष्टीच्या रचणारा करता मी नमन तुका, मनशांच्या सोडवून धारा वंदिता भक्तीन तुका, देण्यांच्या दातारा करता मी प्रणाम तुका, महिमेवन देवा वाकणताव आमी तुका, नमन करताव तुका त्रिएक देवा. करता मी नमन तुका, मनशांच्या सोडवून धारा
तुका आभारी आम्ही तुका आभारी सृष्टीच्या रचणारा करता मी नमन तुका मनुष्याच्या सोडवणारा वंदिता भक्ती तुका देण्याच्या आकारा करता मी प्रणाम तुका महिमेवन देवा वागणता आम्ही तुका नमन करता तुका त्रिएका देवा दीस हरेक उजवाडताना भरताय आमकां कृपेन उबान आमचे हात करता मी तुका नामान गायता वर्गा स्तुती संतोषान आज आमी देण्यांचो तुज्या आमी तुका आभारी आमी तुका आभारी सृष्टीच्या रचणारा करता मी नमन तुका मनुष्याच्या सोडवणारा वंदिता भक्ती तुका देण्याच्या आकारा करता मी प्रणाम तुका महिमेवन देवा वागणता आम्ही तुका नमन करता तुका त्रिएका देवा वाळून येऊ आमचे मोतीन प्रकाश तुझ्या ज्ञान असो पयस करतो काळो भेभिरांती सो पयस सोरू बेजाराय ती आत्म्याक भडघटाय जिवीत देण्यांक आमी तुका आभारी आमी तुका आभारी सृष्टीच्या रचणारा करता मी नमन तुका मनुष्याच्या सोडवणारा वंदिता भक्ती तुका देण्याच्या आकारा करता मी प्रणाम तुका महिमेवन देवा वागणता आम्ही तुका नमन करता तुका त्रिएका देवा नृत्यपर प्रार्थन गीत सदन केल्या कला सरस्वती अकॅडमीच्या कलाकारांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या वावराक बरें मागता आतां बाब वॉल्टर आल्बुकर्क मेमोरियल कॉयर असो आत्मीक निर्देशक जावन असो बाब अँड्रू लिओ डिसोजा बॉन्देल फिरगजेचे विगार आमचे मुखार येवन सर्वांक स्वागत करून आयच्या कार्याचो संदेश दितेले. देव बरी सांज समेस्तांक आनी बरें दैवीक काकुळचें फेस्त. ह्या बागी संदर्भार हांगासर एक वर्तो शिष्या देवादीन वॉल्टर अल्बुकेर्क एस आसो श्रीमान सैमान पायस सैमान बजाल म्हण आवडलो नवरदेक संगीतकार जायत्या कॉयरांनी ताका आमी पळयता. ताणें आसा केला हांगासर ताच्या कॉयर पंगडांत एक भक्तीक संगीत सांज सबार संगीत सांजेक आमी हजर जाता. ही एक विशिश्ट संगीत सांज. हांगासर केवळ भक्तीक गितां मात्र सादर जातलीं आनी एका रितीचें मागण्याचें वातावरण आसतलें. ह्या भगी संदर्भार देवादीन बाब वॉल्टर अल्बुकेर्क ताका आमी मान बगयता. मंगळुरांतली धवी कोगुळ म्हणा वाडून जायतीं गितां रचून मंगळूर जेसीचें आनी आख्या पविसेबेचें लितुर्जी कार्य ग्रेस्त केलो महान याजक तो भोव सादो याजक. ताचें प्रेरण कितल्या जाणांक मेळ्ळां हांगासर सबार जाणां तुमी साक्ष. तांचे पैकी वर्ती साक्ष आमचो सैमान पायस बजाल. एक वर्तो शिष्या ताच्या गुरूचो उडास तो दवरता. अमर जावं मनादीक बाब वॉल्टर अल्बुकेर्क येसचे. आज दैवी काकुळचें फेस्त मिसाक हजर जाल्ल्यानी बोवा पुरबायचो
शर्मावन तुमी आयकलो फादर डॉल्फी सेरावसो. दैवीक काकुळतीचें फेस्त हेरां फेस्तां परस एक युनीक फेस्त. हेर सगळीं फेस्तां आमी केल्लीं, पवित्र सभेन आसा केल्लीं. जावं बरो सांता भक्ताचें फेस्त ह्या पवित्र सभेच्या लितुर्जीक कॅलेंडर आसलें सगळीं फेस्तां पवित्र सभेन आसा केल्लीं. पूण दैवीक काकुळतीचें फेस्त जेजूनच ताच्या मानाक करी जाय म्हूण सिस्टर फौस्तिनाक सांगिल्लें. देखून दैवीक काकुळचें फेस्त व्हडलें फेस्त. हें जेजूचेंच फेस्त, हें जेजूचेंच नोवेन. देखून जो कोण दैवीक काकुळतीक मान करता ताका विशेश आशिर्वाद आसा. जेजूनच तें आशिर्वाद बसयलां. देखून दैवीक काकुळचो तेच केवल आमी म्हळ्यार पावना, दैवीक काकुळतीची हातेरां आमी जावया. बोवा पुरबेचो संदेश तुमकां इदोळसो मेळ्ळा. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 बागेन जेजू म्हणटा, मत्तेवाचो एवांजेल 5 अध्याय 7 भाग, दया दाखयतात तें कितली बागी तांकां दया मेळटली. आमी दयेची काकुळतीची मनशां जावया. जेजू बापाच्या काकुळतीचे मुखामळ जावन आसलो. आमी जेजूच्या काकुळतीची मुखामळां जावया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यान, आमच्या कामास्थळार काकुळतीची मनशां जावया आनी जेजूक साक्ष दिवया. जेजून म्हळां ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत, सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दीत. न्हय तुमचें मागणें आराधन मात बघा बऱ्यो करण्यो. काकुळत बऱ्या करण्यांनी सदर जाता. देखून तुमकां समेस्तांक दैवीक काकुळतीची दराळ आशिर्वादां मागता. आमच्या कुटुंबांत आमकां सगळ्यांक दैवीक काकुळती वळोवन दी, दैवीक काकुळच्या सागोरान बुडोवन दी. आमची सगळीं पातकां जेजू मन्ना करून दी, माफी करून दी आनी आमकां सगळ्यांक काकुळतीची हातेरां करून दी. आज हांगासर हजर आसल्या तुमकां समेस्तांक ह्या भोव अपूर्बायेच्या संगीत सांजेक, भक्तीक संगीत सांजेक श्रीमान सायमन पायस आनी ताच्या सगळ्या देवादीन वॉल्टर अल्बुकेर्क मेमोरियल कोयराच्या पंगडा तर्फेन हांगासर हजर आसल्या समेस्तांचे तर्फेन बरो येवकार मागता, हार्दिक स्वागत करता आनी संगीत सांज आमकां सगळ्यांक आत्मीक अनुभवाची जावं दी. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्वागत करणं ह्या कार्याचो संदेश दिल्या बाब अँड्रू लिओ डिसोजा तुमकां स्वागत मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सांजेच्या वेळार जावची आमची हर एक कार्यां एक आमोरी सांगत आराम करचे आमच्या मालगड्यातावन देवून आयिल्ली रिवाज. नव्या सोल्ल्यांत देवाची काकुळत बगुल्ली पयली स्त्री जावन आसा मोरी. ही देवाची काकुळत मोरी माय आमकांय वांटून दिता. सगळ्या आपल्या जिणेंत जेजूचो पाटलाव केल्ल्या मोरयेक आमची पवित्र सभा सर्गा संवसाराची राणी म्हूण मान दिता. ह्या आमच्या राणयेक आमी आतां उलो मारया गावन गीत सर्गाचे राणये उल्हास पाव.
आमकां जिवीत दिल्लो सर्वेस्पोर हर एक घडी आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताची कळनातली दैवीक काकूळट आख्या मनशाकुळाक तो वांटेत आसा. फावो त्या वेळार आमकां फावो तें कितें जाय तें तो जाणा आनी आमकां दिता. त्याच दैवीक काकूळटीक आमी अर्गां दिवंक फावो. आमच्या कश्टां आकांतांनी विघ्ना आनवरांनी दैवीक काकूळटीची मजत मागोवंक जाय आनी अर्गां पाठोवंक जाय म्हणली उतरां एका गितांत लिखल्यान कोंकण कोगुळ विलपी रेबिबस हाणें. आनी हें गीत गायता सुमधूर थळ्यांची कोंकण मैना मिना रेबिबस. हें गीत आयकुया आनी देवाक अर्गां दिवया. अर्घ
मधुर ताळ्यान देवाक अर्गां दिवन आमची काळजां देवा थंय ओडल्या आमच्या मोगाच्या मिनाबायक देव बरें करूं म्हणटा. दैवीक काकुळतेच्या जरीसरशी आमी या त्या जरीतावन वाळटा मोग मैपास कुरपा आनी त्या जरीतावन मेळचो मोग आमच्या जिणेंत कश्ट निवारूंक सहकार दिता. ह्या दैवीक काकुळतेच्या जरीसरशी आमी या म्हणलें हें गीत आमचे मुखार गायता मानेस्त लॉरेन्स बॅप्टिस्ट. हें गीत लिखलां बाब ऑल्विन सिक्वेरा कार्मेलीत याजाक हांणी. हें गीत आतां आयकोव्या आनी दैवीक काकुळतेच्या जरीसरशी आमी वचूंक प्रयत्न करया. दैवीक काकुळतीच्या जरीसरशी आमी या तांबानातली ही बूट ताण बागोवंक आमी या दुडू नासतना विकते घेव पारी कर नासता सजनाक पाळच्या कुरपेक लालेव आमी या जेजू सोडवोन दर काकुळतीचे रूप देवान धाडलां ते व्हरतें देणे. जेजू सोडवोन दर काकुळतीचे रूपने ताचे थावन वाळटा मोग बोगसाणे. काकुळतीचे रूप देवान धाडलां ते व्हरतें देणे. जेजू सोडवोन दर काकुळतीचे रूपने ताचे थावन वाळटा मोग बोगसाणे. दैवीक काकुळतीच्या जरीसरशी आमी या तांबानातली ही बूट ताण बागोवंक आमी या जेजू जिविता सोबुंडो ताका सेवची भुकेवची ना. ताचे रगत करेस पिवन संवसाराक दिता जीव त्राण. जेजू जिविता सोबुंडो ताका सेवची भुकेवची ना. ताचे रगत करेस पिवन संवसाराक दिता जीव त्राण. दैवीक काकुळतीच्या जरीसरशी आमी या तांबानातली ही बूट ताण बागोवंक आमी या दुडू नासतना विकते घेव पारी कर नासता पिये. सजना पाळच्या कुरपेक लालेव आमी या थँक्यू. भोव सुमधूर तळ्यान दैवीक काकुळतीच्या जरीचो अनुभव दिल्ल्या मानेस्त लॉरेन्स बॅप्टिस्ट तुका देव बरें करूं. फातिमा रेतीत मंदिर भोव सुंदर हे मंदिर. ह्या मंदिराच्या अंगणान
हजारो लोक येता दैवीक काकुळतीची मजत मागता आणि ताचे कश्ट परिहार करून घेतात. दैवीक काकुळतीच्या फेस्ता दिसा या मंदिराचे फेस्त आज आमी समरमता. सोम्याच्या सोबीत मंदिरा विशयन एक भोव अपुर्बायेचें गीत लिखलां कोंकण कोगुळ विलपी रेमी बसन. हें आतां तुमचे मुखार सदर करता मानेस्तीन बबिता डेसा. हा कितलें सुंदर सोम्या तुझे मंदिर. आमी या मंदिराची कृपा मागया. कितले सुंदर तुझे मंदिर कितले सुंदर तुझे मंदिर
देवाच्या मंदिरावेशांस भोस अर्थाबरीत रितीन गीत सादर केल्ल्या श्रीमती बबिता देसा तुमचो आमी उपकार बावरता. आमच्या पदकावरनी चड बळिश्ट जावन आसा देवाचे उतार म्हणटा विळापसो ग्रंथ. ही काकुळट वर्णूंक उतरां पावानांत जिबेक तांकाना लिखनेक सकाना वय दैवीक काकुळतेची पदवी आनी वडवीक विशेष जावन आसा. ही पदवी कोणे भोगल्या तांकां मात्र कळीत आसा. दैवीक काकुळतेच्या मजतेक ही पृथ्वी आनी मनशा कडून साक्ष जावन आसा आनी ती वर्णूंक उतरां पावानांत जिबेक सकाना लिखनेक जिबेक तांकाना लिखनेक सकाना. हें गीत आतां गायता मानेस विश्वास रेबिंबस. गीत लिखलां अमर विल्फी रेबिंबसान. सर्वां सांगता आमी देवाक अर्गां दिवया. जीवेक ताकाना लिखणेक सकाना वर्णूक सायबा तुजी पदवी. ये रसनारा तुझ्या महिमेची साक्ष दिता. तुवेंच रसलेली पृथ्वी. गुरगुडे पर्वत फाटा बेटानी महिमा तुझी दोळ्यांनी पळोव येता. दर्यो सूर्यो चंद्र थारा लारांनी कृत्यां तुझी मनशांनी समजूं येता. वारे उताक उजवाडकार तुझी छाती सांगता. चित्रावंक कळना उतरावंक मेळना छाती तुझी घेती वरती. ये रसनारा तुझ्या छातयेची रुजवात दिता. तुवेंच रसलेली धरती. जीवेक ताकाना लिखनेक सकाना वर्णूक सायबा तुजी वडवी.
धूळ जायना मुझ्यान वरून तुझ्या विशेष सकतेचे बॉल मोतीक वसना चिंतूंक सकना अस्कत मुनीस आमी ये रसनारा तुझ्या सकतेची साक्ष दिता तुवेच रसलेली धरती जीवेक ताकना लिखणेक सकना वरणूक साईबा तुझी ओडवी ये रसनारा तुझ्या महिमेची साथ दिता तुवेच रसलेली पृथ्वी ए रसनारा रसनाराक आमचो ताळो उबारून कुमोक केल्या श्री विश्वास रेमिबसाक तुका देव बरें करूंक दैवीक काकूळट मेळ जाय जाल्यार आमचें काळीज नितळ आसा जाय फातका थावन पयस आसल्यांक ही काकूळट मेळटा आतां फातकां आमची वळखून सोम्या आयल्या तुज्या दारार स्विकार कर भुरग्यांक तुज्या मागता तुजो आदार म्हणलें गीत आयकुया हें गीत गायता मानेस्तीन आय.व्ही. डिसोजा आनी हें लिखलां श्री अनिल फेर्नाल हांणी हें गीत आयकतना आमच्या पथकाची दूख दर्या आनी ताची दैवीक काकूळट आमचेर वळून दी म्हूण आमी मागया सौम्या आयल्या तुझ्या दारा पातकां आमची वळखून सौम्या आयल्या तुझ्या दारा स्विकार तूं कर भुरग्यांक तुज्या मागता तुजो आदार
भोवूच सुमधूर ताळ्यान हें गीत गायलेल्या मानसीन आयवी तुमकां देव बरें करूं. आमी हर एकलीं देवाची कृपा मागून आमचो दीस ताका समर्पिता. सकाळीं सांताक्रुसाची कुरकान दीस सुरू करता आनी आमकां आमच्या दुस्मनांतलें विघ्न आन्वारांतली निवारण एक बरो दीस दी देवा म्हूण मागता. देवाच्या कृपेनच आमकां नवो दीस फावो जाता. रातीक न्हिदोंक वेतानाय तीच सांताक्रुसाची कुरकान आमचो दीस आखेर करता. ह्या कुरपे विशीं गीत लिखलां अमर विल्फिरे बिंबासान आनी हें गीत गायता ताच्याच पंगडान 6 वर्सां गायलेलो मानेस्त आयवन सिक्वेरा. ह्या गिता सवें आमकांय एक बरो दीस दी देवा आनी एक बरी रात फावो कर देवा म्हणून मागया. आमच्या
हातानी पडाना शे अनवारा अवघडा आम्ही सापडना शे साचे गुरुवे निवारा आमच्या देवा आमच्या दुस्मानाचे विघ्ना अनुवारांतले विघ्ना अनुवारांतले साचे गुरुवे निवारा आमच्या देवा आमच्या दुस्मानाचे विघ्ना अनुवारांतले विघ्ना अनुवारांतले दीस बरो दी देवा कर बरो दीस आयसो तुझे दयेन होऊ देलो आनी एक दीस आमचो दीस बरो दी देवा कर बरो दीस आयसो तुझे दयेन होऊ देलो आनी एक दीस आमचो दीस बरो दी देवा दीस बरो दी देवा दीस बरो दी देवा दीस बरो दी देवा देवाचो उडासकाण आमी कडच्या संताकुर्साची कूर विशंत मधुर तळ्यान प्रस्तुत केल्या मानेस्त आयवन सिक्वेराक देव बरें करूं हरसितलो सोम्या सदांय सर्वय काळारी स्तुती ताची तंबाशिना म्हज्या वंटारी भोव नवार्दीक कंतार आमच्या मलगड्यातावन आयिल्लें हें देवादीन बाप वॉल्टर आल्बुकर्कान घडयल्लें हें आतां गायता मानेस्त रॉनी क्रास्ता आनी आमी हें गीत संगता गवया आनी ताची स्तुती करया हें आयकतना आदल्या कंताराचो उगडास काडया हरसितलो सोमियाक सदा सर्वय काळारी स्तुती ताची तांबसिना मुजा ओंटारी उडपून बोगुम सोम्याक नावार जीवत मोमोजो ऐका कळत्यानो उल्हासान करा दाबाजो हरसितलो सोमियाक सदा सर्वय काळारी स्तुती ताची तांबसिना
गाया मुझे सोवे स्तुती सोमयाची मेळून संगी गाजोया मी कीर्ती धनियाची हसितलो सोमियाक सदा सर्वय काळारी स्तुती ताची तांबासिना मुजा ओटारी हसितलो सोमियाक सदा सर्वय काळारी स्तुती ताची तांबासिना मुजा ओटारी स्तुती ताची तांबासिना मुजा ओटारी सोम्याची स्तुती वर्णून भोस रंगीन ताळ्यान गीत गायल्या श्री रॉनी क्रास्ता तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. भारताच्या संस्कृतींत नाचाक आनी नृत्याक एक विशेष स्थान आसा. मनशाची हर एक भोगणां आनी भावना व्यक्त करचे सकत नाचाक आसा तर देवाचो मोग आनी ताचे काकुळट व्यक्त करची सकत एका नृत्याक आसा. पातकान पडलेल्या स्त्रियेक देवाची काकुळट कशें देवा थंय ओडटा म्हणल्यार आमी एका नृत्य रुपार पळोवया. हे प्रस्तुत करतात कला सरस्वती अकादमीची कलाकारां.
ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Dear friends, I quote the words of our Lord. I desire that the whole world know my infinite mercy. I desire to grant unimaginable grace to those souls who trust in my mercy. These were the words spoken by our Lord to Saint Faustina as recorded by her in her diary. Sister Faustina began receiving visions of Jesus throughout her life, who asked her to become his apostle and secretary of mercy. She was being recruited to proclaim the truth about God's infinite mercy to the whole world, especially for sinners. We are grateful how God protects us, even though we are sinners. With this sense of gratitude and love, let us listen to a beautiful hymn, God is Good All the Time, by Bindu Kutina and Cleon De Silva. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to
mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good all the time. देव बरें करूंक बिंदू आनी लियोन तुमकां. हर जिवी तुका दिनवसतात, हर मनीस तुका वाकणतात. नांव तुजें जेजू हरसिल्लें जावं हें अर्थभरीत गीत तुमचे मुखार सदन करता मानेस्तीन जस्मिन डिसोजा आनी हें लिखलां बाप चार्ल्स वास एसवीडी. हें गीत बारी उंचल्या तरान जेजूचें नांव कशें हरसूंचें म्हूण सांगता. हें एक भजन रुपार आसा. आतां तें भक्तीन आमी आयकुया आनी देवाक हरसुया. नाव तुझे जेजू हरसिल्ले जावं, नाव तुझे जेजू हरसिल्ले जावं.
देव बरें करूं मानेस्तीन जास्मिन डिसोजा तुका दैवीक काकुळतेच्या ह्या फेस्ता दिसा आमच्या हर एकल्या थंय देवाची सकत वाळटा आनी ह्या देवाच्या मोगा विशांत एक सोबीत गीत लिखलां यॉडलिंग किंग मेल्विन पॅरीस हाणें आनी हें गावंक आतां तुमचे मुखार येता मानेस क्लिओन डिसिल्वा. मोग आमच्या सोम्यासो मोग त्रिएक देवासो. हें गीत आयकोव्या आनी ताचो विशेष मोग आमच्या काळजांनी भोगया. मोग आमच्या सौम्याचो मोग एक देवाचो काळजान मनान भोगो कुटामृता करसो. आमच्या सोम्यासो मोग प्रिय देवासो काळजान मनान भोगो कुटामृता करसो. मोग सोम्याचो प्रियेक देवाचो कसो तो वर्णुचो. मोग सोम्याचो प्रियेक देवाचो एकामेका वाडसो. सोम्यासो प्रिय देवासो कसो तो वर्णुचो. मोग सोम्यासो प्रिय देवासो एकामेका वाडसो. एक सुख संतोषा मोग आमकां सांबाळटा. पिडेंत कश्टांत मोग सोंसणी करता. एक संतोषा मोग आमकां सांबाळटा. पिडेंत कश्टांत मोग सोंसणी करता. मोग सोम्याचो त्रिएक देवाचो विश्वासान जियेवचो. मोग सोम्याचो त्रिएक देवाचो ससाण पर्यंत वाडसो. सोम्यासो प्रिय देवासो विश्वासाची येवचो. सोम्यासो प्रिय देवासो ससाण पर्यंत वाडसो. बहु सुंदर तरान सोम्याच्या मोगा विशयन गायलेल्या क्लिओन डिसिल्वा तुका देव बरें करूं. काळजां आमचीं उबारून संतोष आमचो पसरून अर्गां अर्गां तुका अर्गां. देवा अर्गां दिवचें हें गीत लिखलां मानेस्त मेल्विन पॅरिसन आनी हें गायता बाय बिंदू कुटिना. ह्या गिताद्वारी आमच्या काळजांत आसच्या जेजूक अर्गां दिवया आनी ताणें केल्ल्या सर उपकारांक ताका आराधन करया. काळजांची उबारून संतोष आमचो पासारून काळजांत
बरें करूं बिंदू तुका इतल्या मधुर तळ्यान अर्गांगीत गायिल्ल्याक तुका आमी सर बरें मागता. जीवन आमचें क्रिस्त संगी सफळ जायशें कर. ताच्या मरणा जिवंतपणान आमकां भाग घेवंक कर. वय दैवीक काकुळतेचें फेस्त आमी संभ्रमता जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत ताणें आमकां रचलां ताका नांवाडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाच्या पावंडार आमी आसतना दैवीक काकुळतेचें फेस्त आज संभ्रमतना धन्या देवाक नांवाडून हें गीत आतां गायता प्रेरणा फ्रंटेरो. तुका तुझ्या त्या सोबीत तळ्याक आयच्या ह्या कार्याच्या अखेरीच्या हंतर आमी येवन पावल्या. हें कार्य हांगासर सदन करूंक फादर वॉल्टर अल्बुकर मेमोरियल कॉयर ग्रुपाच्या संद्यांक आनी ह्या गौप्यांक अवकाश करून दिल्ल्या ह्या फातिमा रेतीर मंदिराचो डिरेक्टर जावन आसा मनादीक बाप अनिल डिमेल्लो एस.जे. तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. आतां आमचे मुखार फादर अनिल डिमेल्लो येवन सर्वांक उद्देशून धन्यवाद पटयतलो. उपरांत सोम्याक दिन वासुया गितां गावन हें कार्य आखेर करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वॉल्टर अल्बुकर्क कोण हो? तो एक जेजुवीत बाप. मस्त वर्सां ताणें रेतीर मंदिरांत ताणें वावर केला. गायना मुखांतर देवाची बरी खबर
ताणें पसारल्या. ससनोचो विशव देव ताका दिवन दी म्हूण आमी मागया. तो आमचे मदें ना जाल्यारय सायमन पायस आनी ताचो पंगड गायना मुखांतर म्युजीक मुखांतर देवाची बरी खबर पसरन आसात. आज सुबीत कर्ण ताणें गायन केलां. तुमचे नांवे आनी म्हज्या वैयक्तीक नांवे सायमन पायस आनी तांच्या पंगडांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. तुमकां सर्वांक वन्स अगेन विश यू हॅपी फिस्ट. गुड नायट अँड गॉड ब्लेस यू.